उगडापान पुस्तकांतले वाचप. तेदवा सर्गीन देवाचे मंदिर उक्ते झाले आणि ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतू असलेली दिश्टी पडली. तवळ जगलाने धावली, गाज आवाज जालो, गडगडे मारले, भुईंकांपणी झाली आणि कर्यांचो पाऊस वतलो. तेदवा अंतरळी एक वड खुना दिश्टी पडली. एक स्त्री सूर्य नेसलेली, तिच्या पायांतळा चंद्र आणि तिच्या मस्तकार भारा नेकेत्रासो मुकुट. ती भरलेली गर्भेस्तीन आपल्या प्रसूतपणाचे दुखीन ती हाकबॉक मारतली. तेदवा अंतरळी आणि एक खुना दिश्टी पडली. एक महास्वरूप उजा बरी थांबडो, ताका 7 तकल्यो आणि 10 शिंगा, ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराला वयल्या नेकेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणे मारन झडवून भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचे भुरगें भुंय पडल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होस्स तो लोंकडाचे बेतकाटेन सर्व राष्ट्रा वयर राजवटके चलोवंक नेमलोलो. पूण जल्माल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक पळून धांवली. थंय 1260 दीस पर्यंत तिचे पालन पोषण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. तेदवान सरकार व्हड एक थाळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार थारान आयले. देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. कारण आमच्या भावां विरोध फिर्याद सांगतेल्यांक, म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर सूक मांडतेल्यांक काडन धरणीक शेवटिला. देवाचे उतार हे. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. पूण आतां निजाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला, मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण येता. जशे आदावंतय सोमेस्त मरतात, तशे क्रिस्तातय सोमेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार. चकटांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सोमेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेदवान सर्व राजवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पायांतला घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज. आनी निमाणे पाडाव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पायांतला घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी सर्व वस्तू म्हणटाना सर्व वस्तू रचून क्रिस्ताक खाल केल्लो देव ताका खाल जाता म्हूण जायना. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धावाधावी गेली. थंय जाकारेच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिने नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकताच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोन व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ. म्हज्या सोम्यांचे मातेन म्हजे बेटेक येवचे हें भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटाच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कलीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोकातय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोल चारांदासीचेर ताणे दया दिश्ट घाली, देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव.
आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो खाकोळतो संततेतावन संततेपर्यंत. आपल्या भावल्यान ताणें बळ दाखयला. आपल्या खाळसांत वडपण चिंतेल्या घरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पदवेदारांक उंसाच्या नातावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसावणेक ताणें फाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवर्ण दाखयली धाया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांक खाल. मोरी सोडून 3 महिने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचे उतार हे.